सिंगर बाबू यो न्ही फुल वनमहोत्सवाचो कार्यक्रम आज आम्ही सुरुवात करतात फायर ब्रिगेडीच्या या परिसरातल्या गेल्ली 14 वर्सां जाली आम्ही वनमहोत्सवाचो कार्यक्रम प्रत्येक वर्सा झाडां लावन वेगवेगळे कडेन करतात आणि तातूंतल्यान आज हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा आमी थोडे माड लायले ते माड जाल्या सुपारी जाल्या अशी तरेतरेचीं झाडां वयर सयलीं आमकां पळोवपाक मेळटा फक्त फ्रुट्सांची बारीक झाडां आसता ती मातशी उदक चड उरिल्ले कारणान ती एक एक फाटी वयर सरनात मूळ उदकांत उरता ताका लागून पेड्डेर जाता हांव तांकां म्हणलां की चड सुपारी हांगा लावच्यो सुपारी बरी जाल्या आनी सुपारी वयर वता सारकी वेगळे वेगळे कडेन आमचे एक 10-12 कडेन आमी 14 कडेन आमचे कार्यक्रम जाता ती सुरवात आमी सदांच हांगा करता हांगाच्यान स्टार्ट अजून कितलीं झाडां आसतलीं झाडां आमकां जाय तितली मेळटा हांव थोडे कडेन आमी डिस्ट्रिब्यूट करता म्हणजे एक म्हाका दिसता आमी एक कितले हाडटा टोटल 1000 झाडां हाडटात तातूंतले आमी 3-4 कडेन प्लांटेशन करता एक प्लांटेशन आमचें हातूंत वता कॉमर्स कॉलेजीक एक प्लांटेशन आमचें सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट ज्या जाग्यार जागो आसा बरो आनी झाडां जावपाक फातिमा स्कुलान अशें थोडे कडेन आमी प्लांटेशन करता बाकी कडेन आमी बाकी कडेन डिस्ट्रिब्यूट करता लोकांक म्हणजे तांकां एनकरेज करता लावचें म्हणून आनी आतां तांणी नवी काडल्या म्हणजे ल्हान ल्हान गारफां काडल्या म्हणजे घरां कुर्सां सुद्दां लावपाक जाता अशें व्हडले नवे 2 हाडला म्हणजे मावळींग आनी डाळिंब मावळींग आनी डाळिंबाचें दिला तांकां तोरींग मावळींग बरें लागलें जाल्यार चवथी कडेन माटोळे बांदपाक वता एका हातून